ही झाडां पळय हिंगासर कशी कातरल्या पळय तेका आवय बापूय कोण ना आनी तेका गिराक म्हणटा पळय ती ना देर इज नोबडी इज स्कॅर्ड इतली झाडां कातरी सोडून एक कोण एक खानो मारता जाल्यार भियेता न्हू खानो बसून जाल्यार हिंगासर अशी झाडां कातरल्या नंबरिंग 300 काजी पळय तिका सगळे काजी मारून पयली उडयल्या शिमेर येयल्ले आसा आनी दिस इज द लास्ट पार्ट बिटवीन अंजुना एंड आरपोरा ही लास्ट प्रॉपर्टी जे आनीक एक आहा काडले काय प्रॅक्टिकली दीस हिल इज द लास्ट तेजे उपरांत अंजुना स्टार्ट जाता हे सगळे आमचे ग्रीन दोंगर हिंगासर दिसता आनी आमी दोंगराक हात लावपाक दिना हिंगासर कोणाकूच झाड बसून एक कातरीत जाल्यार आमी इमिडिएटली केस करता आनी हिंगासर लोकल लोक ह्या बाटांनी येयना कित्याक हे प्रायवेट प्रॉपर्टी फुडल्यान गेट घातलेली आहा आनी कोणाक एंट्री ना हिंगासर कोण तरी 8-10 मिटराचो रोड करपाचो प्रयत्न चालू केल्लो आहा हिल कटिंग केल्लें आहा तुमकां दिसता आसतलें आनी म्हाका दिसता मोर देन 200-250 झाडां बारीक तशी मोठी कातरून उडयल्ली आहा हिंगा दिसता तुमकां हिंगा सकला कितलीशीच मुनां आहा तेजेर माती घातलेली आहा जी मुनांसून काडल्या ह्या जाग्यार जी झाडां आसली ही सायडीची आहा ती हिंगा उडयल्या पण ह्या जाग्यार जी आसली ती ओती माती आहा तेजे पोनाक मुनां आहा सो ही उमटून काडलेली आहा आनी कट पीस केल्ले आहा सो आय विल इमिडिएटली कॉल फॉरेस्ट मिनिस्टर हेचेर कारवाई करपाक पण तेंचो जो हेड आहा तेजे कडेन उलयतलो लेटरूय बरयतलो आनी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जे केला तेजेर म्हाका दिसता तेंच्यांनी मोठो डिपॉझिट घेवपाची गरज आसा तेंचे कडसून टील दे रेस्टोर दीस प्लेस ही रेस्टोर करपाची गरज आहा कंप्लीट जे आतां एनवायरमेंट डिग्रेडेशन केला ती परत रेस्टोर करपाक ही आमची मागणी आसतली वी विल इमिडिएटली रायट टू ऑल द ऑथॉरिटीज कन्सर्न अशें न्हू की कोणूय येतलो आनी आपल्याक जाय तशें करून वयतलो आनी वी एज लोकल्स हे आमकां सांगले कोणें लोकलांनी एक 2 जाणांक लोकलांक कळवलें की हिंगासर JCB वयर वयता म्हणून तेणी पंचायतीक सांगले पंचायतीन म्हाका फोन मारून सांगले आमी काल येयले सांजचे ते आनी आमी हे सगळे पळयले डिस्ट्रक्शन दॅट्स हाव यू आर इन्फॉर्म्ड एंड वी रिक्वेस्ट पीपल टू बी विजिलंट कित्याक हे जे आमकां हे सगळे हिल्स जे आहा हे दवरलेले आहा आमच्या ग्रेट ग्रँड पेरंट्सान ह्या लोकांनी राखून दवरलेले आहा हे फुडले जनरेशनाक दवरपाची गरज आहा आनी त्या खातीर अशें डिस्ट्रक्शन आमी करूंक दिवंक पारना जे डेव्हलपमेंट आहा ते प्लॅन्ड मॅनरान करपाची गरज आहा नॉट इन दीस वे दिस इज टोटली इलिगल ब्लाटंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर and we need to protect this. We are all here elected representatives to protect such things. आम्ही करून दिवचे ना तशें प्रॉपर्टी कोणाची कोण करता डिस्ट्रक्शन आता अजूनही खबर ना फॉर्म 14 काडपाक लायला आज सॅटर्डे मंडे पासून सगळे इन्फॉर्मेशन येतले ते फॉर्म 14 हेचेर गुगलाचेर मेवतले पळय न्हू हेचेर खंय वयता रस्तो ती प्रॉपर्टी ते नाव कितें आहा तें पळोवन मेवतले एशलीक सांग एशली सर्वे नंबर पळय त्या प्रॉपर्टीज आता आमी वयता पळय त्या प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी खंय वयता तो रस्तो खंय वयता कितें केला दोंगराक तो फुल दोंगराची झाडां भरपूर कातरल्या ती आता दिसतली आमी फॉरेस्ट ऑफिसराकूय फोन मारला ते येयल्ले आहा आनी तेणी आपले काम सुरवात केल्ली आहा कितली झाडां म्हाका एक्चुअली पळोवपाक जाय हांव म्हाजो 2 जाण मनीस घालतलो इच एंड एवरी मून चॅक करपाक म्हाका तितले मून जी काट केल्या तितल्याची केस जाल्ली जाय कित्याक म्हाका उगडास आहा जेन्ना हांवें आमच्या हॉटेलान बोरी कातरल्यो इतल्योच हो बी ताल्लो बोरीचो आमचेर कोणे तरी कंप्लेन केले टेलिफोनीक फॉरेस्टाचे ऑफिसर येयले आनी आमकां 70,000 फायन घातलो बोरी टू बी व्हेरी प्रिसायज आमच्याच प्रॉपर्टीत चुकले आमी आमकां खबर ना की वी हॅड टू टेक परमिशन सो ते म्हणाले ना इतलो विताक बसून परमिशन लागता सो बी इट
यांचे एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन जे केला तेचेर हे जावपाक जाय. इट इज नॉट अबाउट फायन, इट इज नॉट अबाउट टेकिंग मनी इनसाइड इन गव्हर्मेंट ट्रेजरी एज फायन ऑर एन्व्हायरमेंटल डिग्रेड. तेंका एक 5 कोटी पयलीं घालपाक जाय. जे केला पळय ते हे सगळे इलिगल पयलीं 5 कोटी घालपाक जाय. सो वी विल लीव नो स्टोन unturned to do all these things. किती इन्फॉर्मेशन आलं किती जाता किती प्रोजेक्ट येता अजूनही काय ना पंचायतीक फायल येता न्हू व टीसीपी वयता. आय विल रायट टू टीसीपी ऑन मंडे. पंचायतीक आय विल स्पीक टू द मिनिस्टर फॉर टीसीपी ऑल्सो, विश्वजीत राणे. सारको एक्टिव्ह मिनिस्टर आमचो तो गोंयचो. तो रोखडोच सांगता कितें जर तो रॉंग दिसता जाल्यार सारकें रोखडें कोत्ता तो. आतां पळोवया हें हांव ताका सांगतलो, ताका व्हिडिओय काडून धाडटा. एक्चुअली व्हिडिओ काडाक तो टीसीपी मिनिस्टराक धाडूंक जाय आनी आमचो चीफ टावन प्लॅनराकूय धाडटा की हिंगासर कितें अशें प्रोजेक्ट येवपाचो आहा काय म्हणून. निसारिया न्हू आमकांय कळपाक जाय. आमदार आमी हिंगासर सगळे पंचायत मेंबर आहा. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल ऑफ आरपोरा नागोवा एंड पीपल ऑफ गोवा. एवरी MLA इज रिस्पॉन्सिबल. वी हॅव टू कीप द एन्व्हायरमेंट इंटॅक्ट. जनरेशन नेक्स्टाक जर तर आमी हे दोंगर दवरतले जाल्यार अशेंच ग्रीन आसपाक जाय न्हू. That is important. This is not one day program. This must be going on. ना this must be at least 10-12 days. How far panchayat is unaware about this? कशें कळतले तूं सांग म्हाका. आतां ही सगळी झाडां आहा फुडल्यान, ही काय कातरूंक ना. आतां हें डिस्ट्रक्शन जे आहा ते फर्स्ट फेज 1 स्टार्ट केला हे सायडीनसून. खूंय आतां कितें प्रोजेक्ट येवपाचो आहा थिंगासून आतां ते फुडल्यान जे आहा ते काय ना व्हडलें. तो रोड हेलो ते कयलो सो कांयच कळना न्हू, दिसत ना. हें गो कटिंग. सो हिंगासरले लोकलान ह्या वॉर्ड मेंबराक सांगले की JCB वयर वयतात म्हणून. काल दिसता 3 JCB वयर येयल्ल्यो. ते लोकलान पळयल्यो कित्याक गेले ते तेंकाय खबर ना. तेणे म्हाका फोन मारलो आमी तशें हिंगा पावले. 1000 स्क्वेअर मिटर ऑफ प्रॉपर्टी. हितून म्हाजे हिसपान एक 500 सुमार झाडां कट जाल्या. अरावंड 500. तुम्ही पळया सगळ्याक. हांव झाडां म्हणजे बुशीज म्हणना जे तेजो वीथ येदो व्हडलो आहा हे सायजीचो बसून ते अरावंड 500 सुमार झाडां कट जाल्या. हिंगासून दिसता ते वीथ हे गट तेजी सारकें डिस्ट्रक्शन जाल्लें. आय एम गोइंग टू रायट टू ऑल द ऑथॉरिटीज टू सी दॅट what action they are going to take. I am saying this only because हिंगा एक्शन जायना जाल्यार सगळे कडेन अशेंच जातले. गोंयान अशी आमचे दोंगर आहा, बरे दोंगर आहा, ते सांबाळून दवरपाक जाय आमकां. इतलेंच. सेम शिकेरे बसून अशेंच कोण तरी बांदपाक येयल्ले लोकांनी स्टॉप केले. पब्लीक जे आहा तेंकां जावं तो दोंगर तसोच आसलो आनी आमी बसून ओडीपीचेर तो तसोच दवरलेलो. आमी कशेंच दिवचे ना थिंगासर शिकेरे बसून कोण येयल्ले बांदपाक. तुमी म्हटलें पुलीस फोर्स हाडा कितेंय करा, आमी थिंगासरूच रावतले, थिंगासरूच बसतले, आमी करूंक दिवचे ना. थोड्या जाग्याचेर कितें आहा न्हू, हे जे जागे आहा हे आदीसून दवरलेले आहा सांबाळून. ते जाग्यांक म्हाका दिसता आमी टच करप ना. हू आर वी टू टच. आयज आहा आमी फाल्यां आसचे ना. जनरेशन नेक्स्ट जे येतले ते म्हणटले हेंच्यांनी काबार करून गेले. तशें जावंक जायना. एक्शन जायना जाल्यार तुमी कोर्टान वचपाक तयार आसा? वयतले आमी. एक्शन कित्याक जावचें ना. हिंगासर आहा स्थानीक पंचायत, ही जी आतां लोबरां दावल्या ती इलिगल दावल्या न्हू, अशीच दावल्या ती. आमी TCP डिपार्टमेंटाची भेट घेतले, आमी मिनिस्टराकूय मेवतले, फोनूय करतले ताका. जे कितें एक्शन जाय ती जावपाकूच जाय न्हू. पयले मोर देन 500 झाडां कट केल्या कशी. हय, म्हाका 300 दिसली ती, पूण ते 700-800 आहा झाडां ती. 700-800. आता तुमच्या कडे जे फायर हे येयले फॉरेस्ट येयले पळय ते खंय गेले, कित्याक दिसत ना म्हणून ते. ना, आय हॅव कॉल्ड नाव मेन फॉरेस्ट ऑफिसर. तो सद्याक म्हाका म्हणालो आपूण येता म्हणालो. पळोवया आतां कोण येता पळय. हिंगाच रावचें पडटलें दिसता आमकां. ही कोणी कट केली, कशी कट केली आनी कित्याक कट केली. TCP काय विचारलें. TCP म्हणटा आमी कसलेंच परमिशन हिंगा दिवंक ना म्हणून.
परमिशन दिवंक ना जाल्यार हिंगासर आमकां कितें हांगा ते कारवाई करची पडटली आनी कशी जावपाची ती आतां विचारचें पडटलें आमच्या डिपार्टमेंट हेड जे कोण आहा तांकां आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दिस ट्रीज आय एम फिलिंग व्हेरी सॅड अँड डावन टुडे that so many trees are cut in my constituency and I was unaware. तुरी चालू आसले ते काल आम्ही येयल्ले पळय तेन्ना पळय बूट बीट सोडून धांवल्या ते तरी बूट पळयले हांवें पळय बूट सोडून धांवल्या काल आम्ही येयल्या पळय तेन्ना कटिंग चालू आसले सो बूट सोडून ते पोवल्या आमची गाडी तेणी पयली आसतली भितर येता पळय ती आनी ते दोग तीग जाण धांवताले ते सायडीनसून. So practically they have done it when nobody knew about it because हिंगासर ह्या वाठारान कोण भितर सरना ह्या दोंगरार लोकल लोक सारखे सकला रावता पूण हे दोंगर जे आहा जनरेशन नेक्स्टाक दवरपाक जाय आमी हे इम्पॉर्टंट आहा. आय एम रायटिंग टू चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आय वॉन्ट हिम टू कम एंड सी बिकॉज आय हॅव नेवर सीन 500 trees cut at one place. 500 झाडां मिनिमम 500 असतली. एनी अल्टिमेटम टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना अल्टिमेटम आम्ही दिवपी कोण आम्ही साधारणशे आमदार पण लोक आमकां निवडून हाडटा कित्याक आमी रानां सगळीं सांबाळल्या 15 वर्सां जालीं. आतां हे कितें तरी चालू आहा हे बंद करचें पडटलें. पॉलिटिकल सपोर्ट केले आमचो ना न्हू आमदार हिंगा हांव पंचायत आहा हिंगा पळय सगळीं येयल्या आमचो सपोर्ट ना कितें आहा तें मागीर पळोवया. सपोर्ट लागना ताका असली कामां बंद करपाक खाली आमी सारखे आसपाक जाय आनी हेचेर कारवाई कितें जाता ती आमकां पळोवपाक जाय. म्हाका कोणी एका लोकलान फोन केलो पळय तेन्ना हांवें कन्सर्न वॉर्ड मेंबराच्या नजरेक हाडलें आनी हांवें ताका सांगलें बाबा मातसो वच म्हणून आनी ते पळय थंयसर कितें एग्जॅक्ट जाला जाल्यार कित्याक म्हाका असोचो एक फोन येयला. सो तेंच्यांनी येवन हांगासर चॅक केलें जाल्यार तेंच्यांनी पयलें JCB बीन आहा म्हणून सांगलें. सो आमी रोखडेच आमच्या MLA कडेन गेले आनी सर म्हटलें अशें अशें चल्लां सो मातशें वचून पळोवया. सो इमिजिएटली आमी डायरेक्ट हांगा येयले. सो तितक्या त्या टायमा भितर तांकां न्यूज पावली आसतली ते फरार जाले कोण रावंक ना हांगासर आनी आमी येवन सगळे पयले हांगासर जाल्यार टोटल रस्तो केला आनी हे गोश्टीन एक्चुली आमकां हें कांय ना जर तर कोणीन झोनींग चेंज केला वो आनी कितें केलां हांव कितें म्हणटा रस्तोय जर प्रोपोज आसा प्रॉपर चॅनलान करप बेश्टेच घेवन डिस्ट्रक्शन करप ना. तेंच्यांनी TCPची अप्रुवल घेवंक जाय फॉरेस्टाची NOC घेवंक जाय पंचायतीची NOC घेवंक जाय आनी मागीरूच करूंक जाय अशें न्हू हें टोटल डिस्ट्रक्शन. सो आमी हेज्या अगेन्स्ट तूं कितें आहा प्रॉपर जर तुमी झोनींग तुमी चेंज केला खंयची पार्टी आसून ती झोनींग जर चेंज केला जाल्यार तेंच्यांनी प्रॉपर चॅनलान करूंक जाय न्हू तें अशें न्हू की झोनींग थंय केलो आनी हांगा रस्तो तोडफोड केलो तशें करप ना डिस्ट्रक्शन करप ना. फॉरेस्टाची NOC पयली तर तेंच्यांनी घेवकूच जाय कंपल्सरी कित्याक सो टोटल कट केला तेंच्यांनी हिल कट केला प्लस झाडां कापल्या. सो ते तेंच्यांनी परमिशन घेवंक जाय TCPची अप्रुवल घेवंक जाय मागीर लास्ट पंचायतीचें घेवंक जाय एकूय काम करूंक ना आनी ते कोणी केलां तें सारकें आमकां खबर ना अजून पासून. तुमकां जेन्ना हेजी म्हायती मेळ्ळी तेन्ना आतां हें काम बंदूच आहा. हय कालच्यान हांगासर कोणूच येवंक ना आयजूय येवंक ना म्हणजे तांकां मेसेज पावले आसतली की बाबा अशें अशें आसा